नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो। नौदळाची सगळ्यात मोठी विनाशिका INS कोलकाता नौदळाच्या सेवेत प्रधानमंत्री मोदीन दाखयलो बावटो। फुडल्या वर्सा मेरेन असल्यो आनीक 2 विनाशिका नौदळांत। आत्महत्या वाढल्यो, संकटात आशिल्ले फामिलीक सरकार दितलो आधार। ऑक्टोबरांत मायनिंगांतल्यान ग्रीन येवजण, वर्स सोंपता म्हळ्यार मायनिंग सुरू। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्यो घोषणा। स्कुलांनी रोमी कोंकणी दिवची, दालगाद अकादमी म्हणटा रोमीक सावत्र वागणूक। सरकाराचेर आरोप। मुख्यमंत्री म्हणटा नवो वाद नाका, मागीर पळोवया। काय तू चाळवलो चर्चेचेर। सेरुला कोमनीदाद जमनीच्या केशीत पर्यटन मंत्री परुळेकाराच्या चौकशेक क्रायम ब्रांच जाता फाटी फुडें। प्लॉट नेमात बसोवपाचो हायकोर्टान दिला पर्याय। प्रकरण प्रोसिक्युशन संचालकाकडेन। कला अकादमीत 2-2.5 वर्सां भितर 1,500 लोकांक बसपाच्या तांकीचो नवो ऑडिटोरियम। भजन सर्तीचे इनामां वांटप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्यो घोषणा। खबरो विस्तारान। भारतीय नौदळाची सगळ्यात मोठी विनाशिका INS कोलकाता शेनवारा नौदळाचे सेवेत रुजू जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन INS कोलकाताक बावटो दाखयलो। हे विनाशिकेचे चडशे तंत्रज्ञान आणि सामान देशी नौदळाचे संशोधन केंद्रांतल्यान ती उबी जाल्या। असल्यो आनीक 2 विनाशिका फुडले वर्स म्हळ्यार नौदळांत येतल्यो। भारताच्या सुरक्षा दळाची तांक वाडटा तशी कोण ह्या देशाकडे नजर वयर काडून पळोवपाचें धाडस करचो ना म्हूण प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। देशी तंत्रज्ञानांतल्यान उबी जाल्ली भारताची सगळ्यात मोठी विनाशिका INS कोलकाता शेनवारा नौदळांत दाखल जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन, रक्षा मंत्री अरुण जेटली आणि नौदळाचो मुखेली RK धवनाच्या हजेरेंत हे विनाशिकेक बावटो दाखयलो। वर्स 2003त ही बोट बांदपाक घेतिल्ली। 2006 सालांत तिचो खोको तयार जाल्लो। बोट उबी जावंक 8 वर्सां लागलीं। नौदळाक असल्यो 3 विनाशिका येवपाच्यो आसात। INS कोलकाता पयली, कोची आनी चेन्नय आनीक 2 बांदप चालू आसा। त्यो फुडल्या वर्सा मेरेन नौदळांत येतल्यो। शत्रूच्यो पाणबुड्यो, विमानां, युद्धबोटी, विरोधी क्षेपणास्त्रां आनी युद्धबोटीचे हल्ले निकामी करपाची तांक हे विनाशिकेत आसा। सुरक्षा दळांची तांक वाडटा तसो कोण ह्या देशाकडेन नजर वयर काडून पळोवपाचें धाडस करचो ना म्हूण प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और इसलिए भारत अपनी शक्ति को उस दिशा में बढ़ाना चाहता है ताकि कभी किसी को भी भारत के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे जवानों के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे बाहुबल बुद्धिबल का सामर्थ्य को देखते ही कभी उसे भारत की ओर आंख करने का दुस्साहस नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। मात नौदळाची सुत्रां सांगतात ते कोतान झुजात प्रत्यक्ष वांटेकार जातली जाल्यार अजूनय हे विनाशिकेक विदेशांतल्यान सेन्सर तंत्रज्ञान येवपाचें आसा। झुजात प्रत्यक्ष वांटेकार जातली जाल्यार हे विनाशिकेच्यो उणीवो काडच्यो पडटल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आत्महत्या वाढल्यात, संकटात आशिल्ले फामिलीक आधार दिवंक NGOक घेवन सरकार व्यवस्था करतलो। स्कुलांनी भुरग्यांक कावन्सिलिंग सुरू जाला। मायनिंगांतल्या लोकांक ऑक्टोबर म्हळ्यार व्याज माफी येवजण सुरू जातली। वर्स सोंपता म्हळ्यार मायनिंग सुरू जातलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। स्वतंत्रताय दिसाचे पणजे पोन्ने सचिवालया कडेन जाल्ले मुखेल सुवाळ्यात तो उलयतालो। UPA सरकारान आपली पयली 2 वर्सां वाट लायली, काम करूंक दिलें ना म्हणूनय पर्रीकार उलोवन मेकळो जालो। फाटल्या 2 वर्सांपासून म्हजे सरकार गोंयान सत्तेर आसले तरी केंद्रान आशिल्ल्या आघाडी सरकाराच्या आडमुठ्या धोरणांक लागून म्हज्या दृष्टिक्षेपान आशिल्ली गोंयच्या विकासाची गती निर्माण करपाक म्हाका बऱ्योच आडखळी आयल्यो। मायनू सुरू करपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन सरकार आपली प्रक्रिया पूर्ण करतले आनी ह्या वर्सा अखेर मेरेन मायनी सुरू जातल्यो अशें हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां। मायनिंग बंदीक लागून कर्जान सांपडलेल्या लोकां खातीरूय कर्ज मुक्तीची येवजण येणाऱ्या कांय दिसांनी चालीक लागतली। ज्यातून कुटुंबाची कुटुंब आत्महत्या करता अशा प्रकारच्यो अनेक कृती घडपाक लागल्या। पयली समाजान एकामेकाक सपोर्ट सिस्टीम वाड्यार आसताली, गांवांत आसताली। ह्या सपोर्ट सिस्टिमेन आयच्या
धांवपळीच्या युगान बरेच ही सपोर्ट सिस्टीम कमी जाल्ली आसा आनी ताका लागून हे प्रश्न वयर येवपाक लागला. ह्या विशयांचेर ह्या वर्सान एक खास यंत्रणा करून अशा डिस्ट्रेस जाल्ल्या लोकां पर्यंत सरकार 4 पावलां फुडें वतले येता त्या वर्सान हाजेर एक वेगळ्या प्रकारची आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सरकार करतले. सुवाळ्यान पुलीस, फायर ब्रिगेड, कला, सामाजीक आणि बाकीच्या मळार बरी कामगिरी केल्ले अधिकारी आणि नागरिकांचो भोवमान केलो. गोयच्या दोगा होमगार्डांक राष्ट्रपती पदक भेटयले. घेऊया एक विराम.